एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यात थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळीमोळी शिंपडल्यान तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी समेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करूंक आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बुजटवची नात. ताणें जायते फावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निबारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी परसां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांची राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणें चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिलो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाळ. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाळ म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाळ म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडलेलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीश राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. शिरोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातली. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. ताचें रुदन संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो, तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीस आनी एक नवें मन घोडात. जोआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून केलें तें पळोवन मारयेची आयलोले जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिझेवांशी वचून
जेजून केलेलें तें तांकां कळयलें. म्हणटोच परम याज्ञिकांनी आनी फारिझेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता, आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमचे देव मंदिराचो आनी आमचे पुर्जेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो काफेस नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगल्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पुर्जे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपलेच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पुर्जे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पुर्जे पासत, पूण देवाचे आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक खर्चे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदल्यान उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफराम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपले शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांव गांवांतावन जेरुसलेमाक गेलो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुका कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये वकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर भावाट दवरतलो. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत फारिझेव जेजूचे नाटकायेन भरतात, कित्याक जेजू अधिकारान उलयतालो आनी सगल्यांक बरें करतालो. हाका लागून जायतो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो. हाका लागून फारिझेव जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात. आमचे क्रिस्ती जिवितांत दुसऱ्यांची नाटकाय करून आनी राग धरून तांचे बरें नांव आनी बरो वावर आमी इबाडूंक फावना. बरें करता ताका देव वयर काडटा म्हूण गोट मनान दवरूंक गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी जेजू सारकेल्या मोवाळ आनी दोयाळ काळीज रचून हाडूंक आमी वावुरया.